बिचोले हांगा एक विचित्र आणि अराजक घडणूक घडली, जाका लागून अधिकृत कार्यावळीन आडखळ आयली आणि कितलेशेच लोक जखमी झाले। आमदार चंद्रकांत शेट्टी आणि वीज खात्याचे अधिकारी सयत हाजीर आशिल्ल्याचेर मोवाच्या झुंडीन अचकीत हल्लो केलो तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर उक्तावण कार्यावळीन भिरांत निर्माण जाली। अहवाला प्रमाण ही घडणूक सुवाळ्या वेळार घडली जेन्ना उजवाती पेटयल्यो, जाका लागून लागसरच्या झाडा वयल्या मधमाशांच्या पोळ्याक त्रास जालो अशें मानतात। कांय खिणा भितर मधमाशांकडल्यान आपले संरक्षण करपा खातीर थंयच्या लोकांक थंयच्यान धांवचे पडले। ह्या घडणुकेच्या दुष्यंत अधिकारी आणि हाजीर आशिल्ले लोक मधमाशांनी हल्लो केल्ल्यान स्वताची राखण करपाचो यत्न करताना दिसतात, जाका लागून पुराय गोंधळाचो खीण निर्माण जाता। आमदार चंद्रकांत शेट्टी आणि हेर उण्यात उणे 6 जाणांक डश केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। सगळ्यांक बेगोबेग वैजकी सेवा दिली आणि सुदैवान गंभीर जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळोंक ना। परिस्थिती रोखडीच नियंत्रणात हाडली, पूण ह्या घडणुकेक लागून भौशीक कार्यावळींनी खास करून उक्त्या वाठारांनी जावपी सुरक्षा वेवस्थेविशीं हुस्को वाडला। आता व्हडलो प्रश्न आसा, बरी जतनाय घेवन आणि सुवाताची तपासणी घेवन हें टाळूंक मेळटले? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।